एक खरे अति मागासलेलो समाज जर गोंयांत खंयचो आसत जाल्यार तो धनगर समाज. म्हणजे फाटल्या फक्त 10 वर्सांक मायग्रेशन बंद जालां. तर म्हाका खबर आसा, हांव स्वता पळयतालो. म्हणजे 10 वर्सां पयलीं सुद्दां हांगासल्यान घर रावताले ते वचून दुसरे कडेन रावपाक लागले. हांगासल्यान तांकां धांवडून घातले, थंय वचून दुसरे कडेन रावपाक लागले. बाबडे आपली म्हणजे बोकडां हे ते सगळे घेवन वायट दिसता. खरोखर सांगता, हांवें पळयलां, हांवें स्वता पळयलां, हांव स्वता अनुभवलां आनी त्या विशयाचेर उलयलांय बी हांव. जेन्ना जेन्ना संद मेळटा हो अन्याय जावपाक जायना. खरें म्हणल्यार सगळ्यांत पयलीं जर एसटी जर कोणाचो ट्रायबलचो स्टेटस मेळपाक जाय आसलो जाल्यार ह्या समाजाक मेळपाक जाय आसलो. तोच म्हणजे कित्याक उरलो तितून हांव वचना, बट वेगवेगळी कारणां आसतलीं, बट कित्या खातीर तरी उरलो. बट आतां तरी अन्याय जावचो न्ही. धनगर जंय रावता ते ताचें घर. आपल्या कार्यकाळात विशय तडीक लायता म्हूण उतर. तुम्ही इनिशिएटिव्ह घ्या तुमच्या पंचायतींतल्यान. तुमच्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन धाडात, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन धाडात. आमच्यो येता त्या ह्या 5 वर्सांक एकूय समाज बांधव उरचो न्ही, हो आमचो संकल्प आसा. सगळ्यांक प्रत्येकाक जमनीचो रायट, तो घरा पुरतो रावता ती घरा पुरती जमीन पयली आनी मागीर शेताची जमीन आसा दॅट इज सेकंडरी. बट 100% लोकांक, कारण तो मूळ गोंयकार आसा, तो आमचो म्हणजे ह्या गोंयांत जन्माक येयलो, जनरेशन टू जनरेशन त्या जाग्यार रावता, थंय तेजें घर आसा. कितलीशींच जनरेशनां जाल्यां त्या जमनीचेर हक्क ताजो आसा. त्या खातीर ती जमीन ताका मेळोवन दिवपाक हांवें फक्त ह्या टेन्युअरांत कित्याक म्हटलां तर जवळपास 7,500 केसी आहा. प्रुडंटा खातीर कृष्णानंद पेडणेकर.